जनभागीदारी अभियान स्किमीचो लाव गोंयच्या 25 एसटी गांवांक मेळटलो। घराची नळ, लायटीची वेवस्था, पोषण वाटिका, नेटवर्काची वेवस्था, शेतकऱ्यांक कृषी कार्ड दितले आणि RFC केसीस सेटल करतले म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती। In Goa, we have total of 25 villages which fits into this criteria. गोंयान भितर नॉ तालुक्यां भितर 25 आमच्या विलेजी आयडेंटिफाय केल्ले आसात। ह्या 5 वर्सां भितर आमकां 17 मिनिस्ट्रींतल्यान जे कितें आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें किंवा सोशल वेलफेअर आसतलें, ट्रायबल आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें, ह्या 17 मिनिस्ट्रींतल्यान आपल्या भागांतल्या सगळ्या एसटी पॉप्युलेशना पर्यंत ज्यो सुविधा तांचे ज्यो पॉलिसीज आसात, ज्यो स्किम्स आसात, त्यो तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक मिशन। प्रत्येकाक पक्का घर हे मेळपाक जाय। प्रत्येक घरान भितर नल से जल, प्रत्येक घर हे इलेक्ट्रिफाय जावपाक जाय। हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो मेडिकल मोबायल व्हॅन, तांकां पोषण वाटिका, एक गार्डन टायप म्हणजे फ्रुट्स आसतले किंवा बाकीचे जे न्यूट्रिशियस फूड आसा, आमकां प्रत्येक गांवांत भितर नेटवर्क करपाक जाय। BSNL रेंज किंवा बाकीचे सगळे एस्टॅब्लिश करपाक जाय। जमीन ना जाल्यार पसून ताका कृषी कार्ड दिवपाचे, ताका सबसिडीज दिवपाच्यो, ताका ट्रेनिंग दिवपाचें। जर एनिमल हजबंड्री वेटरनरी सर्विसा भितर तो करता जाल्यार करपाचें। FRC केसीस आसा त्यो प्रायमरीली घेवन त्यो सेटल करपाक जाय। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।